देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप दोन मृतांच्या इतिहासा वेलें आसा आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. तुजी नोदर तुका पुर्ती मेळूं. मार्काचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 3 वोळ 14. क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाच्यानू बोनखणींत बोन केलोले दोग कुयदी प्रिजावाच्या जनेलांतल्यान भायर पळयतात. एकल्याक अंतराळा वेली नखेत्रां दिसतात, तो खुशाल जाता. दुसऱ्याक जुमणी वेली माती दिसता, तो निराश जाता. समाजांत आमी पळयताव थोडी मनशां जल्मांतावनूच कुड्डी आसतात. तांकां दोळे नात. काळोखान भरलेलें कठीण तांचें जिवीत. पूण तांचे परस अदीक नशीब फुटकी आमी दोळे आसोन दिश्ट नासलेलीं मनशां. बोंगो आमचे दोळे आसोन आमकां नोदर ना. हाकाच लागून नालिसायेचें निराशीपणाचें जिवीत जाता. जिवितांत ओडसून दिसता, वाट दिसना. प्रस्न दिसतात, जाबाब दिसना. असलीं मनशां जिवीत जियेतलींच कशीं. आयज सावलूच्या मन बदलणेची परब आमी समोरमताव. एका काळार सावलू क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक दुमाळो दितालो. आतां क्रिस्ता पासत दुमाळो सोंसता. एका काळार सावलू क्रिस्ता आड प्रचार करतालो. आतां क्रिस्ताचो धिरादीक परगोटणार जाता. एका काळार क्रिस्ताच्या शिसांक सांखळ्यांनी बांदतालो. आतां आपुणूच क्रिस्ता पासत सांखळ्यांची शिक्षा स्विकारता. शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां बरी खबर परगोटूंक उलो करता. बरी खबर मानून बाबार्थ दवरून पवित्र स्नान घेतात ती आपलें तारण जोडटलीं, ना ती कास्तीच्या फर्मोणांक लासतलीं. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुतान बागिवंत सावलूचें मन परिवर्तन केलें. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन तुका गोवाय दितेली. नीज क्रिस्तांवां आमकां कोर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.